गोंयकार देशा भायर कामाक आशिल्ले तांकां गोंय सरकारान गोंयांत हाडल्यात. कोवीड दुयेंसाक लागून तांची आनी गोंयकारांच्या भलायकेची सरकाराक खंत आशिल्ल्यान तांकां 14 दीस क्वॉरंटायन करून घेवपाक जाय. देशा भायर कामाक आशिल्ले तांकां गोंयांत हाडपाक गोंय सरकाराक येस आयलां. शुक्रारा दीस तांकां गोंयांत हाडटकच मुरगांवच्या एका हॉटेलांत क्वॉरंटायन करून दवरल्यात. मात ताचे वयल्यान मुरगांवां राजकारण जावपाक लागलां. वास्कोचो आदलो आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो प्रदेश अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसुजान क्वॉरंटायन केल्ल्या हॉटेला वयल्यान सरकाराक कांय प्रश्न केल्यात. गोंयचे सी फेरराक आयज गोंय हाडल्या म्हणून हांव पयलीं सुवातेर आमच्या गोंयचे चीफ मिनिस्टराक बाब प्रमोद सावंताक ताका हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. तसोच आमच्या महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटाक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की सी फेरर हे भाव जेन्ना गोंया पावपाक तांचोय जायतो आदार आसा, म्हणजे प्रफुल्ल पटेल साहेब आनी तसोच शरद पवार साहेब तेणी हाका सी फेररांक गोंया हाडपाक आमच्या गव्हर्मेंटाक जायती सपोर्ट केलो, ह्या भुरग्यांक सपोर्ट जालो. आयज जरी तर सी फेरर भाव आयज आमच्या गोंया पावल्या आनी तांकां तर क्वॉरंटायन सेंटर तीं तर केल्या जाल्यार ह्या सेंटरांनी आयज पयलें गव्हर्मेंटान डिक्लेअर करपाक जाय आहलें खंयचीं सेंटरां क्वॉरंटायन करतले ती. आयज हें सारकें जावंक ना. म्हणटकच ही जबाबदारी आसली गोंयच्या ह्या गव्हर्मेंटाची पयलींच सेंटरान डिक्लेअर करप. पयलें एक केलें कितें कॉटेज हॉस्पिटल थिंगा दुसरें आनी खंयचें केलें, सो लोक हितून पॅनीक जालो. जेन्ना आमचे गोंयचे ह्या सी फेरर भाव आयज आमच्या वास्को शारान वा आमच्या गोंय येयले आनी जेन्ना तांकां क्वॉरंटायन सेंटरान घायले, लायक हॉटेलांनी घायले खंय दवरले, लोक थिंगा पॅनीक जालो. आनी लोकांनी पॅनीक जावची गरज ना, कित्याक हे सी फेरर भाव हे आमचेच गोंयचे भाव. हे थोडे आमचे गोंयचे भावाक आमी कशे प्रोटेक्ट करपाचे ते आमी चोवपाक जाय. कित्याक आयज जायते त्रास काडून इतले काम करून आयज गोंयचे भाव आमच्या गोंया पावल्या. सो ताका लागून आमी सगल्यांनी तांकां सपोर्ट करपाचो गरज. आनी हो सपोर्ट आमी गोंयकार भावांक करूंकच जावो, कित्याक तेवूय आमचे भाव म्हणटकच तेवूय हे. पूण एकूच कितें आहा, हे जो MLAनी जे आमचे आहा तेणी एक जबाबदारी घेवपाक जाय आसली. खंयचे सेंटरांक क्वॉरंटायन कोत्ताय थिंगा खंयच्यो प्लेसी लायक खंयच्यो हॉटेलांनी हे आयज पासून हे लोकल MLAनी करूंक ना. जेन्ना काल सी फेरर भाव जेन्ना आमच्या वास्को शारान येयले 5 बसे घेवन येयले, लोक पॅनीक जालो. लोकांक खबर ना देरेफेन गायले आनी हे तर पयलेच तो डिक्लेअर केल्ले जाल्यार आयज इतलो त्रास जावचो नासलो. ह्या MLAनी पयलो जबाबदारी लोकांक हितून कॉन्फिडन्सान घेवपा जाय, लोकांक सांगपा जाय. आनी हांव इतलेंच मागता लोकां कडेन, आमच्या वास्कोचे तशें खंयचे गोंयचे आमच्या भावां कडेन, जेन्ना भाव हे सी फेरर येयले तुमी पॅनीक जायनाका, कारण आमी तांकां सपोर्ट करपाची गरज आनी आमी तांकां सपोर्ट करया. जुजे फिलिप डिसुजान म्हत्वाचें पद भोगलां. तांणी अशें उलोवप ताका सोबना. तांणी जबाबदारीन उलोवपाक जाय अशी जाप मुरगांवचो आमदार तशेंच कदंब महामंडळाचो अध्यक्ष कार्लोस आल्मेदान जुजे डिसुजाक दिल्या. गव्हर्मेंट डिफायन्ड ए पॉलिसी, सेंट्रल गव्हर्मेंट डिफायन्ड ए पॉलिसी. लोक आतां इंटरेस्टेड आहा, लोक आतां भायर आहा, आउट ऑफ इंडिया, ते लोक पत्ते येताय. हाऊ दे हॅव टू कम, SOP आहा, स्टँडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस, दे आर फॉलोइंग देयर एंड कमिंग बॅक टू द स्टेट्स. And today objection will be there from everywhere. Like Joseph Philip Bob Matta, people will shout. But we have to keep the guidelines. We have to be strict the guidelines, like monitor it properly. And they are going. They have to goinkar log patte aate. So we have to bear with them. We have to take care of them. We have to give them proper guidelines. We have to be strict also with them. I am my ex-minister Joseph Philip Bob, but he is a two-term MLA. He is minister. He is getting pension. Has he given the pension? His pension some amount for the COVID fund. ताका मागीर इस्तारा पयले कोविड फंडा पयले कंट्रीब्यूट करपा लाय ताका. Then he has got right to talk. Today he is earning money from the government treasury, but not giving anything for the government. So Joseph Philip has made lot of money. He has made money as a minister. He has made money in business. He has made money. He is a hard worker. But today he has to help for the virus COVID fund. He has to give some money, the pension. He is getting, I don't know how much pension. He is getting a lot of pension. So I am requesting him to you all. Ask him, Joseph Philip, but local contribute for. I am agreeing on what is doubt, what he said is right. That people are panicking, but they are being controlled by the government.